नमस्कार. दनपारच्या खबरांत साहिल नार्वेकर येवकार. खबरो विस्तारान. कंपन्यांनी फुडल्या 6 म्हयन्यांत तयार जावपी नोकऱ्यांचे लिस्ट आउट करचे आणि ते लिस्ट लागसारच्या पंचायतींक दिवचे. तुमकां जाय तो स्टाफ पंचायतीक सांगात. पंचायती नेमके कितें करता ते तरी पळोवया. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत उलयलो. थळाव्यांकूय नोकरी दिता म्हूण स्पश्ट जावंक जाय, मुख्यमंत्री सांगता. मुख्यमंत्री उद्देग मंत्री वेर्णा आयडीसीच्या AGM बसकेंत. वेर्णा इंडस्ट्रियल असोसिएशन should take the initiatives. फुडल्या 6 म्हयन्यांक आमकां what type of job opportunities आमच्या इंडस्ट्रियल असोसिएशनान जाता एक लिस्ट आउट करचे आनी ट्रायल बेसिसचेर नियर बाय 5 विलेज पंचायती तुमकां लागता. तुम्ही त्या विलेज पंचायतीकूच सांगा, पॉलिटिकल आनी इन्वॉल्वमेंट करूं नाका म्हणटा. विलेज पंचायतीक सांगा की आमकां दिस मच एटलिस्ट वी रिक्वायर्ड अनदर 200 पेपर्स वी रिक्वायर्ड. ITI हे जाय आमकां, ग्रॅज्युएट हे जाय, इंजिनियर्स हे जाय आनी फॉर हे जाय. दियात तांकां एक वन टायम दियात. लेट अस ट्राय. पंचायती तरी कितें करता काय ना तें पळोवया. म्हणजे बरेचशे फावटी पॉलिटिशियन चड उलयतात, काम कमी करतात. म्हणून त्याय पंचायतीक कळूं न्ही की आपल्या पंचायतींतल्यान सोदून ते बायोडेटा रेज्यूम तुमच्या कडेन दिता काय ना. यू टेक द इंटरव्यूज, घ्या ते इंटरव्यू तेंचे आनी तेतूंतल्यान सिलेक्ट करा. एक कॉन्फिडंट बिल्डअप बिटवीन द इंडस्ट्री आनी पंचायत किंवा इंडस्ट्री आनी विलेज हो कॉन्फिडंट बिल्डअप जावनी की हय आमकां लोकलानूच ते एम्प्लॉयमेंट दिता, हो जावपाची गरज आसा. इवन दो माझे तर म्हणणें आसा की दोज आर बिलोंग्स टू द इकॉनॉमिकल वीकर सेक्शन, तुम्ही सांगात ताका इन फ्युचर 5 वर्सांच्या उपरांत आमकां इंजिनियर्स जाय, आमकां फार्मान बी फार्म केल्ले भुरगे जाय, तांकां सांगात आतांच ऑप्शन दियात. आफ्टर 5 years इफ यू आर कंप्लीटिंग युअर बी फार्म we are ready to take in our company. If you are completing your engineering, we are ready to take. If you are completing the CS company secretaries, if you are completing MBA, आम्ही आमच्या कंपनीत घेवपाक तयार आसा. आता स्टुडंट जे 10th स्टँडर्डान आसतले, 12th स्टँडर्डान आसतले सांगात. दॅट विल मोटिवेट देम. ऑटोमॅटिकली ते करियर चूज करपा खातीर ते स्टुडंट्स हे तयार जातले आनी सरावंडींग विलेजींतले कितलेशेच भुरगे जे आसा पळय हांगा एम्प्लॉय जावपाक शकता. रामाचेर हल्ल्याचे प्रकरणात जेनिटो धरून 8 आरोपी 14 दीस ज्युडिशियल कस्टडीत. तपासांत नव्यो गजाली कितले दिसल्यार जाल्यार परत कस्टडीत घेतात म्हूण कोर्टांत पुलिसेक सांगलां. हे केसींत पुरावो आशिल्लो मोबायल, गुन्यांवाक वापरिल्ली गाडी, साक्षीदारांक दाखयल्लो सोरो आजून पुलिसांक हाताक लागना. 10 ऑक्टोबराक आरोपी परत कोर्टा मुखार. Rama Kankunkar attempt to murder case, the Panji JMFC court has sent all 8 accused, including Genito Cardozo, into the judicial custody for 14 days. When after completion of police custody, all the accused were produced before the court, Panji police contended before the court that mobile phone related with the crime, one vehicle used by the accused, and the knife shown to the complainant Soiru Veli have yet to be recovered. Hence, some more days of police custody is required. But the court observed that further police custody cannot be extended only for the recoveries. And the court further observed that there is provision in the law that police can take custody again in the future if new facts emerge and circumstances change. With Omkar Flari, Mukesh Kumar for Prudent. रामा उपरांत साथीदार एक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शेल्लेकराक धमकेचो फोन करपी BJPचो महानंद अस्नोडकार म्हूण स्वप्नेश सांगता. महानंद म्हणटा शेल्लेकारान व्हिडिओ काडिल्लो, तातूंत देवीक अपशब्द, भावना दुखयल्ल्यो. विजय म्हणटा BJP बाउन्सर जनता पार्टी. आप म्हणटा गुंडाराज. प्रकरण पर्वरे पुलिसे मेरेन पावला. दोगांचेर स्टेटमेंट. रामा काणकोणकाराचेर जाल्ल्या हल्ल्या उपरांत आतां एक्टिव्हिस्ट स्वप्नेश शेल्लेकाराक धमकेचो फोन. पर्वरे पुलिसेंत कागाळ नोंद. चवकशी सुरू. स्वप्नेशान खंय 2 दिसां पयलीं भाजपा आड व्हिडिओ काडिल्लो. ताच्या वयल्यान वाद. माझ्या पाळा मुळांक हात घालची न्हू. आम्ही देशप्रेमी. तू देशद्रोहीचे काम करू नका. तू कोणाच्या अगेन्स्ट उलय, पण भारतीय जनता पार्टीच्या कार्यकर्त्यांचेर आणि आम्ही देशप्रेमीचेर उलयशे न्हू. आणि तू खऱ्या कास्ताचो जर हिंदू आहा न्हू, नाल्यार तू केन्ना ते उलोवचो ना. अरे ऐकून घे रे. अरे तुका खबरूच ना तू खंयच्या कास्ताचो तो. सॉरी टू से. म्हाका पळय हांव येता. तू भ्याड कळ्ळी तुजी ताकद कितें आहा ते. तुका कितली अक्कल आहा ती कळ्ळी. ओके. की भाजपवाले हे नालायक लोक आसा, हे भाजपवाले हलकटगिरी हलकट लोक आसा, हलकट कळ्ळें.
परत परत तेच वापरतालो. आम्ही लाचार लोक भाजपचे कार्यकर्ते आसा, जे भाजपची जी पूर्ण टीम आसा ती लाचार आसा. ते म्हणटा तेणी अशें म्हटलें की आमी भाजपच्या लोकांनी मोस्टली की देवीची खंय पुजा बिजा करच्यो न्हू, आमी खंय तेजी तोंड सुद्दां देवीच्या पळोवपाचे लायकीचे ना. मंत्र्यांच्या बायलांच्या फोटवांचे खंय आमी पुजा करची. म्हणजे ह्या दिसांनी त्या देवीचो अपमान करप, भारत मातेत म्हणजे ज्या भारत मातेन ज्यो महिला त्यांचो तेणी अपमान केलो. मजगती स्वप्नेश म्हणटा टायगर रिझर्वेशना विशीं खंय व्हिडिओ काडिल्लो. टोन थ्रेटनिंग आसलेलो, बॅड वर्ड्स वापरताले. एज अ प्रिकॉशनरी मेजर आमच्या साथीदारान आमकां सांगले, म्हटलें प्रोसिजर करया, पुलिसांक सांगया, कळोवया, फुडें कितें जाता तें मागीर कायद्याच्या हिशोबान कितें घडटा तें पळोवया म्हणून. टू एन एक्सटेंट तेणी काल आमकां फोनार कितें सांगलें, म्हणपा लागलो पळय तूं खंय आपयता थंय आपूण येता आनी दाखयता म्हणपा लागलो. हे तर 9 दिसांचे ज्यो 9 देवी आसा तितूंतले 2 देवींचे वाहन वाघ आसा. तर आमी कितें सांगलें, तुमच्या सरकाराक, ह्या BJP सरकाराक वाघ नाकात म्हणून तर तुम्ही टायगर रिझर्व जो वयल्यातल्यान येयला, सेंटराच्यान येयला नोटिफाय करचो म्हणून, हायकोर्टान सांगला नोटिफाय करा म्हणून, ते तुमकां करपाचें ना जाल्यार तुमी देवी पुजतल्यात तेंच्या वाहना व्यतिरिक्त जावं शकना न्हू. ह्या सगळ्या प्रकरणा वयल्यान विरोधकांचो सरकाराचेर फार. एक ST एक्टिविस्टाक मारला ते पचलें हें समजून आतां BJPचे लिडरूच न्ही, एक्स लिडर पसून आतां लोकांक धमक्यो दिवंक लागले ओपनली. हाजेर आनी प्रूफ खंयचें उरलां की ही जी पार्टी आहा ती बाउन्सर जनता पार्टीच जाल्ली आहा. गव्हर्नरान त्या दिसा पयर स्टेटमेंट काडिल्लो आहा की वी हॅव टू गेट टू द बॉटम ऑफ दीस म्हणून. हाव यू विल गेट टू द बॉटम? अरेस्ट दिस फेलो इमिजिएटली. काल आम्ही पळयले भारतीय जनता पार्टीच्या आनी एका फुडाऱ्यान स्वप्नेश शेर्लेकर जे एक एक्टिविस्ट आसा आनी गोंया खातीर झुजता, गोंयचे एनवायरमेंट वाचोवपा खातीर झुजता, तांकां फोन करून धमकी दिली. BJPचे जे गुंडा गोंयभर आसा त्या लोकांनी आज कशे तरेन गुंडाराज चलयला गोंयांत हे आमी वेगवेगळ्या जाग्यांचेर ज्या ज्या तरेचे इन्सिडंट जाता तातूंतल्यान दिसून येता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. प्रायमरी आनी हायस्कुलांनी तांणी दिल्ली प्रश्नपत्रिका वापरता काय म्हूण तपासाक SCRT बाराय तालुक्यांनी फ्लायिंग स्क्वॉड धाडटले. कांय स्कुलांनी स्थानीक भुरग्यांच्या माध्यमांतल्यान सरकारा कडच्यान ग्रांट घेतले पूण इंग्लिशींत शिकयतले. तांकां ह्या वर्सा पुरती सूट दिवंक इंग्लिशींतल्यानच प्रश्नपत्रिका दितले. फुडल्या कारवाये खातीर प्रकरण शिक्षण खात्या कडेन पावला. NEP इम्प्लिमेंटेशन पयले वर्स आशिल्ल्यान ही सूट ह्याच वर्सा खातीर दितले. फुडल्या वर्सा सावन कोफूसावाद जावची न्हय म्हण शिक्षणीक वर्सा पॉलिसी डिसिजन हाडटले. SCRTची संचालक मेघना शेटगांवकराची माहिती. कॉमन एक्झामिनेशन म्हणजे गोवा SCRT फक्त कॉमन क्वेश्चन पेपर सेट करतली फॉर ग्रेड 3 to 8. कॉमन क्वेश्चन पेपर दवरण्या फाटलो उद्देश असो आसा की सगळे कडेन एक स्टँडर्डायझेशन जावचे, युनिफॉर्मिटी आसची, जो असेसमेंट पॅटर्न आसा तो युनिफॉर्मली सगळ्या स्कुलांनी फॉलो जावचो म्हणून कॉमन एक्झामिनेशन. फॉर ग्रेड 3 and 4 एक्झाम स्टार्ट जाता फ्रॉम 9th of October till 15th of October आणि 6, 7, 8 हाच्या खातीर इट स्टार्ट फ्रॉम 7th of October विच गोज अप टू 15th of October. ही असा एक्झामीचो शेड्यूल विच इज एप्लिकेबल टू ऑल स्कूल्स ऑल ओव्हर गव्हर्मेंट एडेड अँड सम ऑफ द अनएडेड स्कूल विच आर फॉलोइंग आवर करिक्युलम. थोडी कोंकणी मिडियम स्कुलां जी आसात तांच्यांनी आमकां रिक्वेस्ट केली की आमकां इंग्लिशीन पेपर दियात, कित्याक तर ते इंग्लिशीन शिकयतात. असले थोडे केसीस आमच्या मुखार आयल्यो. सो जितले कडेन आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्या, ज्या कोंकणी मिडियम स्कूल जी एडेड आसात, ज्यांचे कडेन आमकां रिक्वेस्ट आयला की आमकां दिया इंग्लिश मिडियमात इंग्लिश लँग्वेजीतले पेपर इंग्लिश मिडियमाचे, ते आमी कन्सिडर केला ओनली फॉर दिस एकेडेमिक इयर. सो जे अनएडेड स्कूल ऑन बोर्ड आयल्यात आमचे कडेन आनी तांच्यांनी रिक्वेस्ट केला, थंय आमी तांकां पेपर सप्लाय करपाचे, तांचो डेटा आमी घेतला आनी तांकां आमी पेपर सप्लाय करतले. मिडियमाचो एक विशय आमचे कडेन मुखार आयलो तो म्हणजे तांकां थर्ड लँग्वेज इंग्लिश जाय आशिल्ली. ही रिक्वेस्ट कन्सिडर केला बिकॉज दिस इज द फर्स्ट इयर दॅट वी आर गोईंग फॉर इम्प्लिमेंटेशन ऑफ सच डिसिजन आणि भुरग्यांक कांयच लॉस जावचे न्ही. सो जितल्यो आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्यो जितल्या स्कुलां कडल्यान, अजूनय येतात थोड्यो, जितक्या स्कुलां कडल्यान आमकां रिटर्न रिक्वेस्ट आयल्यो तांचे आमी ह्या वर्सा खातीर कन्सिडर केला. येता आमकां अजूनय रिक्वेस्ट, पण आमी मे बी 30 तारखेच्या नंतर कितें रिक्वेस्ट आयली जाल्यार आमी कन्सिडर करपाक शकची ना, कारण आमकां बॅकएंडार तितकी तयारी करपाक जाय, तितले पेपर प्रिंट करपाक जाय, खूब विशय आसतात.
आनी तांचें डिस्ट्रिब्युशनूय त्या तरेन जावपाक जाय. एक तर डिसिजन घेतला की फुडल्या वर्साक कसलेच तरेचें रिलॅक्सेशन आसचें ना. हें फर्स्ट इयर जाल्ल्या कारणान ह्या एकाडेमीक इयराक रिलॅक्सेशन दिलां. आनी हांगा जें डिसिजन घेतलां तें म्हणजे फ्लायींग स्क्वॉड धाडपाचें. सो 12 तालुक्यान एक्झामीच्या टायमार टिम्स वतल्यो आमच्या फिल्डार, सो एज टू एन्श्योर की ही जी स्कुलां जेंच्यांनी डेटा दिला, जेंकां आमी पेपर सप्लाय केला, ते आमचेच म्हणजे कॉमन पेपर जो सेट जाल्लो आसा त्याच पेपराचेर एक्झाम घेता भुरग्यांची. टू एन्श्योर दीस आमचे फ्लायींग स्क्वॉडीची टिम्स प्रत्येक तालुक्यान मिनिमम 2 टिमी तरी वतल्योच. सो ह्यो टिम्स आमच्या फिल्डार आसतल्यो ड्युरींग दी एंटायर एक्झाम पिरियड. कोडार IIT नाका शेतां भाटा मळे साल्वार करात. कोडाराचे लोक शेतकी मंत्री रवी मेळे शेतां भाटां ना करूंक प्रकल्प हाडटात म्हणून लोकांनी रवीच्या कानार घाला. मुख्यमंत्र्याक मेळून उलोवन पळयता, तट लावंक यत्न करता म्हूण रवीन उतर दिवन रवाना केल्यात. कोडाराचे लोक वचून मुख्यमंत्र्याक मेळपाचो आसात. कोडार प्रस्तावित IIT नाका शेतां साल्वार करात म्हूण कोडारचे थळावे शेतकी मंत्री रवी नायकाक मेळ्ळे. कोडाराचे जे शेतकरी आसात, फार्मर म्हणजे शेतकरी जे ते वसयता जमनी, ते जमनीवाल्याक हांगसर आयला की आमकां थंय आनी कांयच नाका, ह्यो जमनी आमच्यो. तेंचें म्हणणें की त्यो जमनी आमकां वसोवपाक जाय आनी तेंची परंपरा शेकडो वर्सांची जाणटे म्हणजे आयज जाणटे जावन मेले, आतां हे जाता जाणटे जाल्या म्हणजे तेंचें म्हणणें कितें ह्यो जमनी आमकां वसोवपा आनी आमकां कांय न्ही. आनी ते आमकां कसलेय कामां नाल्यार फोंड येवचें पडटा म्हणजे आमी थंय कितें वचून खाता, कितें करता, सगळें तरेची पिकावळ काडटा आनी कितें काडटा. म्हणजे ती जमीन गव्हर्मेंटान तेंचें म्हणणें की ही जमीन गव्हर्मेंटान एक्वायर करून आनी कोणाक दिवची न्हू, कारण ती तेंकांच जाय अशें तेंचें म्हणणें आसा. आनी ते ST समाजाचे म्हणजे हांव हेंगें निवेदन आसा, हांव ते मुख्यमंत्र्या कडेन उलयतां. आमी एक ST समाजाचे तर्फे आमी ताका निवेदन दिल्लें आसा आनी तेणें आमकां आश्वासन दिल्लें आसा की आपूण तेजेर अभ्यास करून आपूण CMA कडेन उलयतलो आनी ही जमीन आसा ती आमी जी कोसोन खातात ती कोसोन आमकां जमीन उरतली अशें ते CMA कडेन ते उलोवन आमकां उलयतले अशें आश्वासन दिलें की जेका कोणाक दिसता थंय IIT जावची अशें म्हणून तेंच्यांनी येवन एक विजीट करचें, जेणे करून तेंकांय कळटलें की बाबा आमी आतां IIT प्रकल्प कित्याक नाका म्हणटात. CMAक म्हणजे आमचे जे कोणाचे भाव आशिल्ले ते आमच्या मंत्र्या कडेन गेल्ले आनी तेणी अपॉयंटमेंट प्लेसाचें सुदारचें म्हणलेलें. पूण CMA कडेन वयतले जाल्यार आमकां अशें मनीस जाय आनी त्या प्रमाणे आमी एक 4 दिसां भितर तेजेर वचपाचें ट्राय करता. कित्याक शेवटी डिसिजन जें घेवपाचें आसा तें CMAकूच घेवपाचें आसा. आनीक आमी परत तुमकां हें सांगलां की हो जो प्रोजेक्ट जाता तितून CMAक खंय ना खंय तरी रॉंग इन्फॉर्मेशन केलां आसतलें आनी ताका लागून CMAक मेळप हें आमचें कर्तव्य आसा आनी आमी 100% CMA कडेन वयतले. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. सवेच्या विद्यार्थ्याक हात उखलपाच्या प्रकरणात सांगेच्या हायस्कुलाची हेडमिस्ट्रेस 3 म्हयन्या मॅनेजमेंटान सस्पेंड केल्या. थापटा येता ती CCTV फुटेज व्हायरल जाली. ब्रेस्तारा हेडमिस्ट्रेसा आड FIR जाल्लो. हेडमिस्ट्रेसान पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान अटकपूर्व जामिनाक अर्ज केला. मंगळारा सुनावणी. ब्रेस्तारा सांगे एका हायस्कुलाच्या हेडमिस्ट्रेसीन सवेच्या विद्यार्थ्याक वर्गांतूच थापटायलो म्हूण केस जाल्ली. विद्यार्थ्याक थापटायला ते CCTV फुटेजीन स्पश्ट दिसता. ह्या प्रकरणान मॅनेजमेंटान त्या हेडमिस्ट्रेसीक 3 म्हयन्यां खातीर सस्पेंड केला. प्रकरण पुलिसां मेरेन पावल्या उपरांत हेडमिस्ट्रेसाचेर FIR नोंद जाल्ली. मजगतीं हेडमिस्ट्रेसान पणजे चिल्ड्रन्स कोर्टान एंटिसिपेटरी बेलाकूय अर्ज केल्लो. मेळटा ते म्हायती प्रमाण मंगळारा हियरिंग. प्रुडंटा खातीर ओमकार फळारी. साळगाव रस्त्याची दशा रस्त्याक विटिल्ल्या लोकांनी शुक्रारा मोर्चा काढलो. सरकारी फेल सारको मॅनेजमेंट ना, पाऊस ना जाल्यार धुल्ल, पावसांत चिखल, उदकाचो लोट लोकांच्या घरांनी पॅचअप करूंक सोडटात, पेवर घाल्यात पण ताचोय लोकांक त्रास. सरकारी कारभाराक लोक वेटल्यात. हें आयज गव्हर्मेंटाचो फेल्युअर आसा. डेव्हलपमेंटाक 2-2 वर्सां लागना पण हांगासर खंय तरी अनप्लॅन्ड डेव्हलपमेंट जाल्लें आसा म्हणून हो सगळो डिले जाला. आनी आयज हे लोकांच्या घरांनी जे जेवता आसतना च्या पियेता आसतना जे तेंच्या घरा पोटान तेंच्या धूळ वयता हेका सरकार जबाबदार आसा. हेका हांगासरले लोकल MLA जो हांगासरल्यान डिफेक्ट करून गेल्लो आसा 6 म्हयन्यांनी सगळ्यान पयलो म्हणटा तो विश्वासघात केलो तेणें हांगासर. हें डेव्हलपमेंटाचो विश्वासघात जावचो ना, हें जावंक शकना.
हें एका वर्सा भितर काम कंप्लीट जावपाक जाय आसलें. तेणें अश्युरन्स दिवपाक जाय आसलो. PWD कॉन्ट्रॅक्टर आहा पळय तांकां घेवन तेणें बसून प्लॅन डेव्हलपमेंट करूंक जाय आसलें. सो अमके टायमा भितर तें अमके टायमा भितर काबार जातलें काम म्हणून. पूण आयज हांगासर लोक हो सगळो धूळ खाता बिकॉज ऑफ दीस MLA, बिकॉज ऑफ दीस कॉन्ट्रॅक्टर्स. गव्हर्मेंटाची सिस्टम फेल म्हणून आमकां फक्त कितें जाय आसलें, एक बरो रोड, नितळ रोड जाय आसलो, लायट, उदक, इतली आमची मागणी आसता. This is the worst road in the history of Saligaon. They are doing patchwork and they are increasing the height of the road. First time they put gobor, then they put that khadi, and then they put dambar. How many inches? About 7 to 8 inches. Then we got all, concourse. Second time they did it, another 7-8 inches. How many? 15 inches. Then we have some vice cracks. They roam around with big cars. They asked for pavers. We brought pavers that raised the level. So now what is happening? Water is going into the side houses. Like it is happening now. There is no proper drainage. There are ditches here. So when people like us walk, we get clothed with muck. And then it's dangerous for the two-wheelers. Every time the bike hits this thing, the pillion rider has a problem with his back. So what's going on? Why don't we have basic infrastructure? CCPचे वॉर्ड डिलिमिटेशन प्रकरण सुप्रीम कोर्टात डिलिमिटेशनचो अधिकार नगरपालिका प्रशासकाक दिवचो फायदो दुरुस्तेक आदी हायकोर्टान आव्हान दिले. अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगा कडेनूच आसूंक जाय अशें याचिकादारान म्हळां. हायकोर्टान ताचे आड निकाल दिला. कायदो दुरुस्ती संविधानाक धरून ना जाल्यार तो सुप्रीम कोर्टाक आव्हान. कोर्टाची गोवा सरकाराक नोटीस. कायदो सुवेवस्थेचेर सरकार लक्ष दवरूंक आसा. रामाचे केसींत खरें कितें तें मुखार येवपाक जाय आनी तें येतलेंच म्हूण विश्वास. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्या विशीं राज्यपाल P. अशोक गजपती राजू मिडियाक जाप. राज्यपाल पणजे मांडवी भगवान परशुरामाच्या पुतळ्याचो वाठारांत पळोवणी केली. गोंयची संस्कृताय प्रभावी अभ्यास करपा सारकी. कायदो सुवेवस्थेचेर सरकारान नजर घालपाक जाय. खरें कितें तें मुखार येवपाक जाय आनी तें येतलें म्हूण विश्वास. रामाचेर जाल्ल्या हल्ल्या विशीं विचारतकूच राज्यपाल उलयलो. Law and order government is to do it. Government is, I am sure they are attending to all this. The whole thing is how do you get into at the truth. The truth should govern it. That's it. Huh? Thank you, sir. Okay. ताणे आज पणजे परशुराम पुतळ्याक भेट दिली. It's a lovely place to work. Now you have your heritage, you have your culture. I've been fortunate that one of the first few things that I was able to do was to honor the memories of the brave hearts of Goa. For me, I've been learning I have become a student of Goan culture. So I appreciate it. Very friendly people. And how did this land come up? According to mythology and belief of a large number of humans, Lord Parshuram had a role. The story as it goes, I don't have to tell you, you all know it. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. फोंड्या निरंकाल रावपी मानरमारे घराब्यांक नागरी पुरवण खात्यान रेशन कार्डां दिली. शुक्रारा सेवा पखवाडा कार्यावळी शेतकी मंत्री रवीच्या हातात रेशन कार्डां दिल्ली. कोणूच उपाशी उरूंक जायना म्हूण खंय सरकाराचो यत्न. वानरमारी जे ट्रायब आहा निरंकाल गांवांत आहा तांकां तांदूळ मेळचे म्हणून सरकारान यत्न करून तांकां जवळ जवळ 21 तेंची फॅमिली आनी 21 तांकां कार्डां दिवपाचो यत्न सिव्हिल सप्लाय डिपार्टमेंटा मार्फत केल्लो आसा. वानरमारी ही ट्रायब गव्हर्मेंट स्कीम आमचो लायक ताचे पावपाचो आमचो यत्न आसा. जो आमचो प्रोग्राम आशिल्लो सेवा पखवाडा, सो आमी 4 फॅमिलीक रेशन कार्ड दिल्या आनी हाजे पयलीं आमी 17 फॅमिलीक रेशन कार्ड दिल्लेली आनी ह्या रेशन कार्डाच्या थ्रू तांकां 5 किलो ऑफ रायस पर पर्सन अशें फ्री मेळटलें. आनी आमचो यत्न आसा की जे लोक जांकां कोणा अजून रेशन कार्ड मेळना तांकां रेशन कार्ड आमी दिवपाचो. बॉर्डर गांवांत थंयूच आमचें फेर प्रायस शॉप आसा
सो तांचो थंय वचून जो राशिस्तो मेळटा ह्या म्हयन्याच्यान दिवपाक आमी पूर्ण लायक यत्न करतले पूण कितें आसा की सिस्टमान थंय तें अपडेट जाता म्हळ्यार मातसो टायम लागता सो टोटल आतां 17 आनी ही 4 सो ऑलमोस्ट एक 21 कार्डां आमी दिल्या आतां मेरेन ती आमकां सांगताली की पयलीं तांकां माकड मारून ते खाताले पूण आतां तांकां तें करपाक पडना कारण तांकां आमी फुकट तांदूळ दिता देशांत खंयी जावं पूण गरीबा तांकां तांदूळ फुकट दिवपाचें तांदूळ गंव कितें आसा फुकट दिवपाचें आनी ही कार्डां जी आमी दिल्ली आसा तांकां फुकट मेळटा तांदूळ आनी हें आमच्या देशांत सगळे कडेन घेतलें आसा पूण आमी जर देशांत कोणूच उरपाचें उरची न्हू की गोंयांत कोणूच उरपाचें उरची न्हू अशी जें आसा आमचे गोंयचो मुख्यमंत्री आहा तोय प्रयत्न करता की सगळे लोकांक दिवची घेवन कोणीच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक हॉस्पिटॅलिटी अँड इंटेरियर डिझायनिंग एक्सपो 2025 शुक्रारा दबाजान उक्तावण जालें 26 ते 28 सप्टेंबर मेरेन डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी स्टेडियमात एक्सपो चलतलो. पयल्या दिसा इतलो बरो रिस्पॉन्स आयिल्ल्यान हाय इव्हेंट्सचो MD आनी CEO जेवेश सचदेव उमेदी एक्सपो पांय लावंक वचात म्हूण लोकांक आपवणें. Hi, we had a great day at Hospitality Interior and Design exhibition which is happening at the Dr. Shyama Prasad Mukherjee Stadium at Bambolim, Goa. Today was the first day and we had an overwhelming response there were a lot of visitors from the architect fraternity, from the interior design fraternity, from the hotel industry, design consultants as well as resort pub owners who had visited the exhibition in large numbers today. It has been a great day for the exhibitors. They have got a lot of response, a lot of orders, and this exhibition is going to continue till Sunday. So we would like to welcome you all to please ensure that you don't miss out this exhibition this time and visit at Dr. Shyama Prasad Mukherjee Hall from 10 AM to 8 PM. नवरात्र चल्ल्या. गोंयांत देवी बरोबर देवांची मखर आरती परंपरा अंत्रुजांत चड दसऱ्या मेरेन मखरोत्सव उत्सव आमी दर राती तुमकां एका नव्या मकर आरतीचे दर्शन घडयतात. न्यूज बुलेटीन सोंपतना आयज पळोवया फोंड्या सावयवेरें केरी शांतदुर्गेचें मखर. बुलेटीन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटीन पळोवंक मेळटलें प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, व्हॉट्सॲप, ट्विटर, फेसबूक, टाटा प्ले ॲप, जिओ टी ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.